कमेंट केला. आणि बीजेपीचे इतले मुद्दे आहे, इश्यूज आहे जे आम्ही सदांच मुडीत आहे, सांगत आहे आमगे गोंयचे जनतेक. तेन्ना मनोज परब कांय उलयना आणि हे ट्विस्ट केलोले हेजेर म्हाका दिसता पयलीं मनोज परब उलयता. सो दीस एक्सपोजीस दॅट RG इज द बी टीम ऑफ BJP. कित्याक मनोज परबान ही केम अप सो मच इन सपोर्ट ऑफ बीजेपीन केला तितले मनोज परबान RGन केला. सो दीस शोज दॅट RG इज बी टीम ऑफ BJP. न्ही आमचे इन्चार्ज बेल्टन आमदारान पळय सांगलें हें सत्य आनी हें म्हाका दिसता गोंयकारां मुखार येवपा जाय. अरे जे गोंयचे ह्या देशाचे जे आज मुद्दे आसा, प्रश्न आसा ते मनोज परब उलयता आसतना दिसना. पूण बीजेपीन ट्विस्ट केल्लो व्हिडिओ ताचेर फर्स्ट रिएक्शन दिवप शोज दॅट मनोज परब इज द बी टीम अँड इज बीइंग यूज्ड बाय BJP टू अटॅक द ऑपोजिशन. व्हेरी क्लियर इट. I've said already, I'm very clear. When you make a comment, आज रील करतात, एक सेंटेन्स काढतात आणि रील करतात. So you have to take the whole sentence, whole paragraph and see कित पयले म्हणले, कितेंदा सेंटेन्स येता आणि कित उपरांत म्हणले. मागीर समजोंक येता बेश्टे एश करून एक सेंटेन्स काडलो आनी कितें म्हणलें सामकें जायना. हांवें थोडे पाटी म्हणलें जालें म्हगे फ्रेंड म्हणून मागीर एक पिक्चर काडलो आनी हांव हँग मारतात एक्सप्लेन न्ही तें हांव फ्रेंड म्हणटा आनी मागीर म्हणटा तेका निवडून हाडपाचो न्ही म्हूण अशें हांव सांगता. सो दीस इज यू हॅव टू अंडरस्टँड वॉट एवर ही सेड मस्ट बी लुक्ड एट द एंटायर कॉन्टेक्स्ट.